मोपा एअरपोर्ट सुरू जावंक तेंकता तशें दाबोळच्या जाळवणदारांक एक शिनाल वचूंक सुरू जाला। दोनूय एअरपोर्ट नेमके कशे चलतले, ट्रॅफिक कसो वांटून वतलो काय दाबोळे बंद पडटलो, आंकड्यांनी नेमके कांयच स्पश्ट जायना। एक मंत्री एक उलयता, दुसरो दुसरे। फाटल्या एका सप्तकांत ही दाबोळच्या फुडाऱ्याचेर मंत्र्यांची एक उतरां। भीती पडल्यार दाबोलीम उरतलो काय ना, कित्याक हांव दाबोली MLA आहा। आमचे दाबोलीम ॲप बेस्ड टॅक्सी तरी ना जाल्यार तेजो वालोर खंय उरलो, कित्याक लोक येतले? फाल्यां अशें जावपा जायना ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीस ना दाबोलीम। पण हांव ह्या सुवातेचेर सांगपाक सोदतां की वास्को एअरपोर्ट, मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्दां जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना। दाबोली एअरपोर्ट कदापि आमी करतले, जे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले। इंटरनॅशनल फ्लायट्स तर सगळे थंय गेले आसात, जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स आमचे कशे लँड जातल्यो हाजोय विचार सरकारान केला। Airline is only one airline. There are various other airlines. We are trying to combine synergies of both airports. So how to get the best optimum utilization of both airports? CMN तुमका आताच सांगला, एक मीटिंग आपयता and we'll do that. So it will be Don't worry, distributed. Dabolim will not close. हालींच एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीन रिपोर्ट दिला। ते प्रमाण मोपा विमानतळ सुरू जातकच मोपा आनी दाबोळेक सुरवातीक बरीच आव्हानां आसतली। पॅसेंजरां खातीर दोनूय विमानतळाचेर बरीच ओडाताण जावपाची आसा म्हूण अदमास केला। एअरलायन्स लोकांचो रिस्पॉन्स आनी मार्केटांतले सर्तीक लागून कांय तेंप दोनूय एअरपोर्टाचेर ताण आसतलो म्हूण रिपोर्ट सांगता। मात सरकारा कडेन दोनूय विमानतळाच्या फिजिबिलिटीचे नेमके आंकडे अजून नात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।